काणकोणा चापोलेचो विनोद नायक चापोले वाठारात मुगाचे पीक काडटा. गोंयांतूय मुगाचे पीक काडूं येता हें विनोदान सिद्ध करून दाखयलां. त्या वाठारात मुगाची पिकावळ मोठ्या प्रमाणात वाडोवपाचें ताणें थारायलां. पळयात बबेश बोरकाराचो हो रिपोर्ट. उमेदीक एक कोण पळोवया म्हण ते केले, जाता काय जायना ते पळोवपा लागून. पूण हांवें ते मागीर एक म्हयनो लागलो म्हाका निवळ करपाक. फुल्ल निवळ करून दोगांय बायल आनी हांव मनीस सोदल्या मनीस मेळना. मागीर आमी कितें केलें तें करून मागीर मिशीन हाडलें. मिशीन हाडून पोसलें, निवळ करून पोसलें, उदक लायलें आनी रोयलें मूग. आनी तेजे नंतर मागीर 15 दिसांनी उदक भरलें. आतां सामकें तयार जालें मूग टोटल? हय, मूग काडपाक फाल्यां काडटा हांव सांजचो. कितले सुमार जातले अशें अंदाज? 2500 किलो अंदाज मागीर आहा, तेज्या वयर जावपा जाय तो. 25 ते 30 किलो. हय. म्हणजे हें करतना तुमी सरकारी बी सबसिडी बी तशी घेतली? हांव एग्रीकल्चर ऑफिसांत गेल्लो. तो पळयलो की मूग ना आयिल्लो. चवळी आहा, बारीक चवळी. ती बारीक चवळी म्हाका नाका आसली, म्हाका मोठी जाय आसली. मागीर तो पळयलो मोठी ना, बारीक जाल्यार तूं व्हर कितली जाय तितली आहा पळयलो. म्हणटकीर हांवें मागीर बडबड्यागेर सावन 60 रुपयान किलो करून चवळी हाडली. मूग तुगेलो 60 रुपयान पडलो. आनी भिकण घातलो पळय, त्या भिकण म्हाका 75 रुपयान सुमार पडले. आतां तुमकां कशें दिसता मूग ह्या जाग्यार जावपाक शकता? हांवें पडलें तुमकां. फुडें कितें आसा तुमचो विचार? फुडें म्हणल्यार हांव मूग रोवपा विचार आहा म्हगेलो. नामनेचे स्वातंत्र्य सैनीक मोहन रानडेक लोकमत दिसाळ्याचो जीवन गौरव पुरस्कार फावो जाला. शेनवारा कला अकादमीत जाल्ल्या लोकमताच्या 30व्या वर्सुकी दीस सुवाळ्यात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान रानडेक हो पुरस्कार भेटयलो. विष्णू सुर्यावाघाक साहित्य गौरव जाल्यार संदीप निगळेक उद्देजका खातीर आशिल्लो पुरस्कार फावो जालो. लोकमत गौरव 2012 पर्यावरण विभाग श्री अमृत सिंग. सृष्टी समतोल राखण्यासाठी करत असलेल्या कार्याची दखल गोव्याच्या जनता जनार्दनाने घेतली आहे हे नमूद करताना आम्हाला हर्ष होतो. आपल्या प्रेरणादायी कार्याचा प्रसार आणि प्रचार देशाच्या कानाकोपऱ्यात व्हावा अशा शुभेच्छा देताना पर्यावरण रक्षणासाठीचा सन 2012चा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहोत. इमारत उभारणीच्या व्यवसायात वावरताना पर्यावरण आणि सौंदर्य शास्त्रांच्या नियमांविषयीचा आपण धरत असलेला आग्रह प्रगती आणि प्रकृती यांचा सुमेळ साधणारा आहे. आपल्या पावलावर पाऊल ठेवण्याची प्रेरणा या क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या उद्योजकांना मिळावी आणि पर्यायाने निसर्गाशी सख्य राखणारे स्थापत्यशास्त्र चिरायू व्हावे या गोमंतकीयांच्या प्रार्थनेत सहभागी होत शिक्षण क्षेत्रातील आपल्या स्पृहणीय कार्याची दखल घेत सन 2012चा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहोत. रंगमंचाप्रती असलेल्या आपल्या निस्सीम भक्तीची आणि तिला मिळालेल्या व्यापक लोकमान्यतेचे एक प्रतीक म्हणून सन 2012चा कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रासाठीचा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहोत. भाषा प्रभुत्व आणि कल्पकतेच्या बळावर आपल्यातल्या सर्जनशील लेखकाने आजवर केलेली साहित्य निर्मिती स्तिमित करणारीच आहे. इतिहासाच्या विवेकी निरूपणाबरोबर भविष्याचा तटस्थ वेध घेणारी आणि मनोरंजनासोबत विचार प्रवर्तनाचा वसा घेतलेली आपली लेखणी सांप्रतकालीन लेखकात प्रकर्षाने दृगोच्चर होत असते. गोमंतकातील मराठी अस्मितेविषयी आश्वासक आणि ठाम असे भाष्य करणाऱ्या आपल्या प्रतिभेचा सन्मान म्हणून साहित्योपासनेसाठीचा सन 2012चा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहोत. या नात्याने आपल्या असाधारण गुणविशेषांचा सन्मान करणे हे आम्ही आमचे अहोभाग्य समजतो. अत्यंत विनम्रतेने आणि हर्षाने सन 2012चा लोकमत जीवन गौरव पुरस्कार आपल्याला प्रदान करत आहोत. मला माझ्या शाळा कॉलेजमधले दिवस आठवतात. पोर्तुगीजांच्या बंदिवासामधून मोहन रानडे नावाचे स्वातंत्र्य सैनिक सुटून येणार आहेत
असं महिनाभर दैनिक गोमंतकमध्ये प्रसारित होत होतं आणि आम्ही उन्हा तहानेची पर्वा न करता सगळी तरुण पिढी आझाद मैदानावरच्या गर्दीमध्ये वेड्यासारखे उभे होतो. सगळ्यांचे डोळे लागले होते फक्त त्या व्यक्तीला बघण्यासाठी ज्याचं नाव होतं मोहन रानडे. रेशन कार्डाविशीं कामां करपा खातीर म्हापसे मामलेदार कार्यालयांत आयिल्ल्या नागरी पुरवण कचेरेंत येवपी लोकांक बरेच त्रास काडचे पडटात. हाका लागून लोकांच्यो दिसपट्ट्यो कागाळी येवंक लागल्यात. नागरी पुरवण खात्याचो एकूच अधिकारी आशिल्ल्यान लोकांची कामां जावपाक कळाव लागता अशें थंयचे सरकारी अधिकारी म्हणटात. हांगा डुप्लिकेट रेशन कार्ड करूंक येता जाल्यार ते जवळ जवळ 6 म्हयने काडटात. त्या गव्हर्मेंट सर्वंटाची सिव्हिल सप्लाय सेक्शनाची चूक ना. ते हांगा सोसायटीन जागो कमी आसा, तेंचे कडेन स्टाफ आहा. एक स्टाफ हो सबंद काम करता. डुप्लिकेट रेशन कार्ड, न्यू रेशन कार्ड, दर वेगवेगळ्या कार्डाचे इन्क्लुजन नेम्स, डिलीट करपाचीं नांवां ही सगळी एकटोच काम करून बसता. सो ताका स्टाफ कमी आहा. सिव्हिल सप्लाय स्टाफ हो वाडयचो आनी तेजे दुसरें म्हणजे ही जागा तांकां कमी पडटा. एक तर लायन लोकांची हांगा दिसाक जवळ 100 ते 150 लोक हांगा अटेंड जातात. तर लायन ही भायर पसून पावता. मामलेदार सकयल स्टेप्स लोकांक सुद्दां दुसऱ्या कामाक बारीक कामाक सुद्दां येवपाची गरज आसता भितर पण येवपाक मेळना. 6 महिन्याची किंवा 2 वर्सांची हांगा हांव तुमकां प्रूफ दाखयता. हांगा कार्डां आसा, सायन मारिना मामलेदार. म्हजे कडेन ऑलरेडी प्रूफ आहा, तुमकां दाखयता. केन्नाची हे पळयाची ना तेजेरूच घालपाचें. कित्याक हे पळय आतां हाऊस टॅक्स रिसीट लावन दिला, पण मामलेदाराक पुटअप केला. मामलेदारान अजून सायन मारूंक ना. गर्दी जाता ही फक्त रेशन कार्डाक लागून. न्यू रेशन कार्ड, डुप्लिकेट रेशन कार्ड मागपाक येता आनी इन्क्वायरीक सुद्दां येता हांगा. त्या भायर आमचे जवळ जवळ 100 वेरफाय शॉप ओनर येता, तेंची गर्दी, ह्या लोकांची गर्दी. ताका लागून हे ऑफिसय ल्हान पडटा. तेन्ना हे ऑफिस तरी एक दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करपाचें. आणि ओल्ड जे डॉक्युमेंट्स आहात ते दवरपाक सुद्दां जागा ना आमकां. हे पळय आमकां बसतलो जाल्यार फाटल्यान सगळें रोमाट कशें आसा. आतां घेऊ एक वेवसायीक विसाव.